पंचसंमेलन या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात डायरेक्टर दिपाली नाईक, त्याचबरोबर माजीक व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच, समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे पंच मंडळ आनी म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावांनो, सगळ्यात पयली डिस्ट्रिक्ट लेवल पंच संमेलनाचे तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आनी ह्या हेजो उद्देश मुळात आमची डायरेक्टर हिणी जो एक्सप्लेन केलो ताज्या प्रमाणे आमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे अवेरनेस अबाउट द वेरियस स्किम्स ऑफ द DRDA डिपार्टमेंट हाजो तुमच्या मदीं करून हाडप. आतां हो अवेरनेस कित्या खातीर, तो हो अवेरनेसाचो उद्देश आसा मुळात गांवांतली वेगवेगळी कामां तुमी रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट हांच्या वतीन कशा पद्दतीन करून घेवपाक शकतली हाज्या खातीर आसा. आनी हें करपा खातीर म्हजें म्हणणें आहा की तुमच्या प्रत्येकाच्या पंचायतीन एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे 2 पंचायतींनी एक किंवा एका पंचायतीन एक अशें म्हणून तुमचे कोण आसता GRS म्हणजे रिजन ग्रामीण रोजगार सहाय्यक. ग्रामीण रोजगार सहाय्यक आतां ग्रामीण रोजगार सहाय्यक कितले जाण आसा पळय न्ही ते मातशे उबे रावात, त्या शिवाय जावचें ना. ग्रामीण रोजगार सहाय्यक उबे रावात. तुमी मातशें फुडें चला, तर फुडें गेल्ली बरी. म्हाज्या फाटल्यान आसलें काय कळचें ना म्हाका. फुडें चलात, सगळीं जाणां फुडें वचत. मायक दिले एक तांकां. बसोनाका, उबे राव, ना जाल्यार प्रश्न विचारतलो म्हणून बसशात. बूक जाल्यार सकयल दवरा. ग्रामीण रोजगार सहाय्यक आहा पळय न्ही, म्हाका कोणी सांगचें आपूण खंयचो प्रोजेक्ट आतां पर्यंत बरयला आनी जो प्रोजेक्ट आपूण त्या पंचायती खातीर धाडला तांच्या कडेन, आनी तो प्रोजेक्ट दिल्ली वयतलो आनी दिल्लीच्यान तो सँक्शन जावन येतलो. कोणी धाडला तो पयलीं सांगात म्हाका, हात वयर करात. धाडला कोणी आतां पर्यंत प्रोजेक्ट? प्रत्येका कडेन एकूच पंचायत आहा. 2 पंचायती आसलेले हात वयर करात. म्हणजे तूं चड हुशार जाली, म्हणजे तांकां चड कळटा म्हणून तांकां 2 पंचायती दिल्या. व्हेरी गूड. ताळयो मारात सगळ्या जाणांक मातशें पयलीं. निदान तेंच्यांनी हांव खोटें सांगना, हांवें फक्त इतक्याच खातीर उबें केल्या की तांकां थोरो नॉलेज आसपाक जाय आनी तांच्यांनीच खरें म्हणजे ग्रामीण रोजगाराचें काम हें खूब आनी हो उद्देश तुमकां परत सांगता हांव. हें काम तुमी लोकांक काम दिवपाचें काम आसा. इट इज नॉट ओन्ली डॅट. हांगासर 2 गजाली म्हत्वाच्यो आसा. एक म्हणजे तुमी डेव्हलपमेंटूय करून घेता, म्हणजे एखादो नालो बांदपाक जाय, एखादो बांदारो बांदपाक जाय, एखादें ग्रामीण रोजगार रिलेटेड एनीथींग, आनी तेज्या बरोबर म्हणजे डेव्हलपमेंटूय जातलें आनी त्याच बरोबर गांवांतल्या कदाचित 10, 12, 15 महिलांक जेंच्यांनी रजिस्टर्ड केल्ल्या तांकां काम मेळटलें, तांकां पगार मेळटलो. म्हणजे तो 180 दिसाचो आसूं न्ही किंवा आनी कितें आसूं न्ही, म्हणजे 2 ड्युएल हेतू आमी साध्य करता. ओके, त्या खातीर म्हजें स्पश्ट मत आसा. कोणी आतां पर्यंत खंयचो प्रोजेक्ट केला पळय न्ही, तोय म्हाका सांगचो हो प्रोजेक्ट म्हाज्या पंचायतीन हांवें घडोवन हाडलो म्हणून. कितें NRLMचो नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशनच्या अंतर्गतूय आसूं शकता. नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन म्हणजे एखादो आमी क्लास सुरू केलो, त्या क्लासाच्या वतीन आमी तें मशीन हाडलें, तो लायलो, ताका नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन म्हणटात. अदरवायज आमी एखादो बंदारो बांदलो, तेजे 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपयाचे आमी 4 लाख रुपया ताका मटेरियलाक हाडले, 6 लाख रुपया आमी लेबरांक वांटले. अशा पद्दतीचें हें काम. हांव हें डिपार्टमेंट म्हाजे कडेन पयलेच फावटी येयला. हेज्या पयलीं म्हाजे कडेन डिपार्टमेंट हें केन्ना नासलें. ओके, बट तरी सुद्दां हांवें मातशें वाचलें, तेज्या वयल्यानूच हांव सांगता. हांवें चड वाचूंक ना. चड वाचत जाल्यार हांव खूब कितें सांगूं शकतलो आसलो. कोणीक आतां पर्यंत काम केलां? तुवें ना सांग, तूं पयलीं सांग. पयलीं हात वयर केलो. नांव सांग तुजें. सुनीता शिरोडकर. मायक घे. SC कम्युनिटी खातीर तुवें बाय करून घेतली 2012. खंय? कासरपाल, लाटंबारचे. कॉस्ट कितें आसलो? 4.5 लाख जाले. बाय मारली कोणी? थंयसले तुजे हेजे घेतलेले तुवें? NRGAचे घेतलेले. आनी बाय मागीर बांदून काडली. बाय बांदून कंप्लीट केली. व्हेरी गूड. ताळयो वाजया तेज्या खातीर. सेकंड, तुवें हात वयर केल्लो. सांग. आतां थोड्या जाणांक याद जातली, पयलीं याद नासली थोड्या जाणांक. आपूण नक्की काम कितें केलां तें आतां एकट्यान सांगल्या उपरांत फुडल्या कळटलें. फुडें सांग. सर, हांवें जुनान ट्रेंचीस सोंपयल्या सर. आनी ह्या जुनान हय, सगळे ट्रेंचीस मारून सोंपयल्या. कितले लेबर लागले? म्हाजे कडेन 20 लेबर आसले सर. 20 लेबर. 20 लेबरांक तुवें ऑन एन एवरेज प्रत्येक लेबराक कितलो पेमेंट दिलो?
7,000 सुमार मेळ्ळो सर 7,000 रुपया एकट्या हय, लेबराक आनी मेळ्ळा सगळे सर लेबर ओरिएंटेड कामूच ते सगळे लेबर ओरिएंटेड काम 100%. 100% Very आणि- good. आणि काहीच सर, हरकत ना. आणि डिसिल्टिंग एक नाला केलो तो बीन 100% लेबर ओरिएंटेड सर डिसिल्टिंग ऑफ नाला 100% लेबर आणि सगळ्या गावातलेच लेबर हय घेतलेले. हय गावातले labor, तुझी सर. पंचायत खंयची? विलेज पंचायत नावेली नावेली गावातलेच घेऊन केल्ले. गावातलेच तुझ्याकडे तुझ्या पंचायतीन रजिस्टर्ड लेबर कार्ड कितली आहा? माझे कडेन सर 203 आसा सर 203 गावान रजिस्टर्ड आसा. हय, हय. तुका जाय जेन्ना कामाक येता. माझे कडेन 40 एक्टीव आसा सर तुमकां आत्ताच्या घडीक तशें जर आसत जाल्यार पाणी अडवा पाणी जिरवा हाच्या अंतर्गत तुम्ही प्रोजेक्ट जर रेडी करून धाडलो जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू गिव द फंड. तुम्ही कित्याक धाडिना? तुज्या नावेलेच्यानूच धाडी येता तुज्यान. हांव सर ट्रेंचीस घेता न्हू सर नॉट ओन्ली द ट्रेंचीस. म्हजें कितें म्हणणें आहा म्हणजे कॅच द रेन ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पयशे दिता. जाय जाल्यार डायरेक्टराक विचार हो मॅजीक तुका तांकां प्रोजेक्ट रेडी कसो करपाचो हेजो फॉर्मेट जो आहा पळय न्ही ट्रेनिंगूय हांवेंच घेवची पडोंक जायना ती तुका कळोंक जाय. तेजो एक फॉर्मेटूच रेडी करून दी म्हणजे तेंच्यांनी डायरेक्टली बरोवनी बाबा अमको एरिया अमके विलेज पंचायतीन एस्टिमेटेड कॉस्ट हो अमके लेबर लागतले आनी तो फॉर्मेट घे तो प्रोजेक्ट कॉस्ट काडून धाडून दी दिल्ली. तुका जाय जाल्यार 15 दिसांनी सँक्शन करून हाडून दिवपाचें काम म्हाजें. फक्त तूं म्हाका कितले दिल्ली धाडला तेंच सांग जाल्यारूच हांव हाडून दिवपाक शकतलो. जर तूं धाडूनच दिना जाल्यार हांव हाडटलो खंयच्यान? गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मनरेगाच्या अंतर्गत ताजो मंत्री आसा आमचो शिवराज सिंग चव्हाण. ओके, हांव 2 फावटी मंत्र्याक मेळ्ळो. मंत्र्याचें म्हणणें आहा की गोंयांत नरेगाच्या अंतर्गत तुमचे प्रोजेक्ट प्रपोजलूच येयना. कारण तुम्ही म्हणजे प्रोजेक्ट प्रपोजल जर धाडीत आनी ह्या कामा खातीर हांव तुमकां सगळ्या जाणांक उबी आहा तांकां सांगता घडये कदाचित पंचा पेक्षा तुमी हुशार म्हणून तुमकां त्या जॉबान घेतला. हांव कित्याक सांगता एक तुमकां पयलीं कळोंक जाय आमी एखादी शेड घेवया. फॉर एग्जाम्पल तेणी 4.5 लाखाची बांय बांदली बरोबर काय ना? दॅट इज अ सक्सेस स्टोरी. एखाद्या हरिजन वाड्याचेर बांय नासली थंयसर तेणी 4.5 लाखाची बांय ही स्वता बांदून घेतली. आनी कोणाची सक्सेस स्टोरी आहा अशी सांग सायडीकचे. सर माझे नाव सानिका नायक विलेज पंचायत कुर्णे. आम्ही कोविडाच्या काळान प्रत्येक घराघरान 126 सोकपेट बांदून दिले लोकांक आणि आतांय बीन 40 आमी बांदलेले. मागीर मर्ज जाता म्हणून मातशें काम स्टॉप दवरचें पडलें. सोकपीट लोकांचे बांदून तुमी दिले. हय कॉस्ट 126 कितली? प्रत्येक फायल 26 सोकपेटांक 1,98,000 अशें येताले आणि आमी तितून ते 26 सोकपेट कवर करपाचे आसताले. आणि लेबर खंयचे? लेबर सगळे गांवची बायलां आसताली. मागीर 2-4 लेबर आमकां ऑन स्किल्ड घेवचे पडले जी काय घेवपाक हरकत ना. मेळटा. देर इज अ प्रोविजन म्हणजे ते- स्किल्ड लेबर जाय जाल्यार तुमच्यान भायले घेवं येता. ते आमी घेतले आणि काम कंप्लीट केले. आनी कोणी सांग मेजर प्रोजेक्ट दी फुडले. सर हांव आतां मेणकुऱ्या पंचायतीन आसा ट्रान्सफर जावन. सो अडवलपाल हांवें 110 सोकपीट केल्लेले. तेजो लोकांचो इंडिव्हिज्युअल सोकपीट तुमच्यान करपाक Individual जाता सोकपीट. बरोबर आहा काय ना? हय सर. आणि एका सोकपीटा खातीर कितले पयशे दिता? एका सोकपीटाक आमकां 10 ते 15 हजार मेळटाले. 10 ते 15 हजार रुपया मेळटा. सो तो आमी 110 सोकपीट्स आमी अडवलपाल कंप्लीट केल्या. आणि हांव आतां सगळ्या पंचायतांक सांगता म्हणजे तुमच्या लक्षान येयलें कोणाची जी सेप्टीक टँक मोडलेली आसा ताका जर ती रिपेर करपा जाय परत जाल्यार पंचायती कडेन सांगून ती करूं येता आमच्या ह्या स्किमीच्या अंतर. हय काय ना? हय सर. आमी पंचांनी हें लक्षान घेवचें किंवा वयर बसल्या त्या सरपंचांनी पयलीं घेवचें जाल्यार वयरूच बसून उरत सरपंच सगळे जाण. ते आयकून घेयात आणि त्यानुसार ते काम करून घेवचें इतकेंच म्हजें म्हणणें. व्हेरी गुड. आनी कितें केलें? इरिगेशनाच्या अंडर आमकां सर कॅनल डिसल्टींग दिल्लो. तो फूल कॅनल आमी 4 फेसींनी कंप्लीट केला अडवलपाल. व्हेरी गुड. कॉस्ट कितली? कॉस्ट अराउंड 5 to 6 lakhs लागलो. 5 to 6 लाख. हय. आणि हे सगळे काम अडवलपाल तुम्ही तेंच्या आता हे बायलांनी केल्ले. सोकपीट आनी हे केल्या पळय न्ही गो वॉट इज द स्टेट ग्रँट आनी सेंट्रल ग्रँट कितली? सगळो स्टेट ग्रांट न्हू सर. स्टेट ग्रँटूच आशिल्लो. हय. सेंट्रल ग्रँट घेवंक नात? 40-60. तुम्ही जितके प्रोजेक्ट घेता तितके प्रोजेक्ट तुम्ही सेंट्रलाक धाडटा काय स्टेट फंडांतल्यानी करता? स्टेट फंड सर. स्टेट फंडांतल्यानी करता. बट हाज्या खातीर त्या खातीर हांव परत परत रिपीट करता कित्याक सेंट्रल फंड जेन्ना मेळटा तेन्ना तो युटिलायज करप म्हत्वाचो आसा. नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी कोणाची आनी कोण सक्सेस स्टोरी सांगू शकता? हे पळय तें म्हाका दिसता फक्त लेडीजूच काम करता. जेंट्स कोणूय एकटोय अजून सक्सेस स्टोरी सांगना म्हाका. सर माझे नाव दीक्षा मिशाळ VP तालिगांवान काम करता. तालिगांव. हय सर. शेताक लागून हांव सर डिसिल्टींग पॉंड जायते केल्या 100 मायल्स जाल्या सर. वेली केल्या. 100 पॉंड्स डिसिल्ड केले. हय सर शेताचे सगळे कळ्ळें. कॉस्ट कितली? सर
फायली प्रमाणे 79 वन चड कोण असले 2 lakhs पर्यंत गेल्या फायल्स. एका पॉन्डाक 2 लाख रुपयापर्यंत सुद्धा स्पेंड करता. नो सर 23,000 येता एक पॉन्ड्स डिपेंडींग अपॉन डेथ. ओके ओके, म्हणजे 20-25 हजार रुपया एक पॉन्ड खर्च करपा खातीर तुका खर्च येता. हय सर. बरें आसा, व्हेरी गुड. आनी कितें केलें तुवें? बायो बांदल्या सर वॅली बायो बांदल्या. हय सोकपीट बांदला सर. जस्ट हांव सगळ्या सरपंचाक आनी पंचांक सांगता, गांवांत ज्यो बायो आसा पळय न्ही, आमी तेजो कॉन्ट्रॅक्ट काडटा आनी तेजो टेंडर काडटा आनी कोण तरी भायलो टेंडर हाडटा आनी ताका दिता. त्यो जर ह्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत आमीच घेवपाक शकता. आनी आत्तां तर प्रत्येक बांयचें उदीक जर तें बरें उरोंक जाय, प्रिजर्व जावपाक जाय आसत जाल्यार त्यो सगळ्यो बांयो डिसिल्ड करून घेवपाक जाय. ताजेर वयर एखादें नेट घालून घेवपाक जाय. ह्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत करूं येता. आमी बायो बांदूंक WRDक सांगल्या, तेंच्यांनी आमकां पयशे दिवंक ना हें म्हणपाची गरज ना. गांवची उदरगत करपाची ही सरपंचाचेर डिपेंड आसता आनी पंचाचेर डिपेंड आसता. फक्त विजन जाय, आपूण काम कशें करतलो आनी आपूण काम कितें करतलो तें. म्हणजे खंयच्याच बाबतींत पयशे ना अशें ना, फक्त आमकां विजन आसत जाल्यार तें काम आमी खूब बऱ्या पद्दतीन करूं शकता. आनी म्हणून म्हाजें तर म्हणटा आनी आत्ताच्या घडीक तरी बांय डिसिल्ड करप आनी बांयतलें उदीक प्रिजर्व करप ही सामकी गरजेची गजाल आहा. कारण अल निनोच्या अंतर्गत जितकें उदीक कमी जालां, फुडें परत आमकां बांय पंप लावनूच आमकां बांयचें उदीक काडचें पडटलें. त्या खातीर गांवांनी आसलेल्यो सगळ्यो बांयो ह्यो परत एकदां रिज्युमिनेट करपा खातीर घेयात, हितून डिसिल्ड करात आनी बांयक जें आहा तें वेवस्थीत रित्या नेट घालून घेयात. आनी कोणाची सक्सेस स्टोरी ते फाटल्यान? सर गुळेली पंचायत व्हेरी सत्तरी. गुड, सांग. हांवें 3 फायली केल्या ट्रेंचीसाच्यो. तेतून एक 25 लोक अशे कामाक येयल्या आनी 3 कडेन केल्या कंप्लीट. 25 लोक तुज्या पंचायतींत कार्डां कितलीं आहा रेडी? आसा अरावंड 280 अशी आसा. कितली? 280. 280. हां. बरी आसा त्या म्हणून, व्हेरी गुड. आनी कोण? एक गजाल हांव सरळ सांगता, ताका दी तो पळय, चल एकटो तरी जेंट्स हात फुडें काडलो तेणी. बरें, तो एक गजाल, ट्रंचीस जेन्ना मारता पळय न्ही आमी, सहसा म्हाका खबर आहा हितून आमी पोना जे आसा पळय न्हू, शक्यतो पोना बेतो घालीत वचूं नाकात. हें उदक जमनीन जिरपाक जाय. सायडीन चडान चड घातल्यार जाता, बट पोना घालपाक जायना. मातयेन उदक जिरप गरजेचें आसा आनी तें करपाक जाय सतत सगळ्या जाणांनी. सांग, नांव सांग रे. कोण उलयता? हांव स्नेहा कारबोटकर सर, विलेज पंचायत हरवळे. हांगा हांवें सोपपीट अरावंड 130 सुमार मारल्या सर. व्हेरी गुड. तशेंच ट्रेंचीस मारल्या. 2 जाणांच्यो ट्रेंचीस मारल्या. टोटल कॉस्ट कितलो? टोटल कॉस्ट अरावंड 1,50,000 जाला 2 फायलींचो मेळोन. 1,50,000. 30 लेबर असले म्हजे सगळे. 30. हय. एक्टीव सर 40 सुमार आसा. आनी पयलीं सर कच्चा रोड केल्या हांवें अरावंड 2 lakhs कॉस्ट. आनी पंचायतीन ते परत पक्का बी केले सर. व्हेरी गुड. मातशें नेटान ताळयो मारा ताका, ते खर्चाले सांगता म्हणा सर. बट खूब खूब अभिनंदन तुजें, कांयच हरकत ना, बरें काम केलां तुवें. सर हांव बिरोंडा पंचायत सत्तरी. हांवें सर प्रोटेक्शन वॉल केल्या. BPL जे असलेले तेंचे आनी ST आसा तेंचे केल्या. आनी रोड केल्या 1-2. तशेंच सर ट्रेंचीसूय केल्या. व्हेरी गुड. कॉस्ट कितली टोटल? टोटल सर एक फायल एट अरावंड 2 lakh 3 lakh अशी आसताली सर. हेका म्हाका दिसता हाच्या खातीर स्पेशली ट्रायबल हेच्या खातीर वेगळो फंड उरता, बरोबर मरे? BPL खातीर वेगळो फंड उरता, SC खातीर वेगळो फंड उरता. एक काम करात, आतां उबे सगळे जाण आहा पळय न्ही, तांच्यांनी टार्गेट दवरपाक जाय फुडल्या 6 म्हयन्यांक की कमीत कमी आपल्या पंचायतीन कमीत कमी 5 लाख, चडांत चड बाबा एक 25 लाख रुपया हितूंतल्यान आपूण मोडटलो. हे जर आमी टार्गेट दवरीत जाल्यार तें पॉसिबल आसा. म्हणजे तेजो इलेक्शन दृश्ट्या तुमकां आनी आमकां, हांव दोगांयकूय सांगता, हांवें तुमकां कित्याक म्हटलें, फुडल्या पंचायतीचें इलेक्शन आमचें इलेक्शन जायना फुडें तुमचें इलेक्शन आहा. ओके, त्या खातीर दोगांयकूय फायदो आहा. दीस इज अ गिव एंड टेक. तुमी जर तितकें बरें काम केलें तुमी निवडून येतले आनी तुमी बरें काम केलें तेजो फायदो आमकांय जातलो. ओके, म्हणून प्रत्येकान बारीक बारीक जें काम आसा पळय हेजो एक तर हांव ताका स्पेशली जाय जाल्यार तुमकां ट्रेनींग ऑर्गनायज करपाक लायता. तुमी दोगांय जाणां ताका एक ट्रेनींग ऑर्गनायज कर, ताका एक फॉर्मेट रेडी करून दी. म्हणजे प्रोजेक्ट रेडी कसो करप, ताका UC कशी लावप आनी धाडप कसो, तेजी स्पेशल ट्रेनींग. आनी तितून आमी काम कितें कितें घेवप तुवें सगळें वाचलें. एग्रीकल्चर, इरिगेशन, फ्लोरिकल्चर, तें तेंच्या माथ्या वयल्यान वयतलें. तें तांकां एक्झॅक्टली कळपाक जाय की आमी कितें करूं शकता हितून.
इरिगेशन म्हटल्या उपरांत शेताक उदक जे घालपाक जाय आमकां ताच्या खातीर आमी खूब बऱ्या पद्दतीन सिस्टम कशा पद्दतीन डेवलप करपाक शकतली, ती सिस्टम डेवलप करपा खातीर आमी कितें प्रोजेक्ट रेडी करपाक शकतले हें करप गरजेचें आसा. तें जर केलें जाल्यार आमकां पॉसिबल आहा. फुडलो. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर हांव केरी पंचायत. आमी न्हू SC फॅमिलीक ट्रेंचीस मारून प्लांटेशन केल्या तेंचे आनी BPL फॅमिलीक प्लांटेशन केल्या. व्हेरी गुड. कॉस्ट कितली? कॉस्ट अरावंड 2 lakhs आसा दोगांचे. आनी सर ही बरी गजाल की तुमी पुढाकार घेतला, पण आमी एक सांगू सोदता की कामां खूब जावं शकता जो पर्यंत आमकां NOC मेळना. आमकां NOCक लागून खूब प्रॉब्लम येता. हे ग्रावंड लेवलाचे. जर आमकां NOC सगळे कडल्यान बरें मेळटा जाल्यार आमी खूब प्रपोजल फुडें धाडूं शकता. प्लस एक सांगता आनी पेमेंट लेबरांक मातशें कमी दिसता आमचे हितून, म्हणून ते लोक जाता तर दादले येना, ओन्ली लेडीज कम फॉरवर्ड फॉर दीस वर्क. तुमी पगार कितलो दिता दिसाक? 378 घरा at कडेन present. घरा कडेन असलेल्या मनशाक दिसाक 378 रुपया पगार वायट ना. येस सर, बट तांकां लेडीज टिकेटीक- कम, जेंट्स डोंट. काय म्हणजे तांकां टिकेटीक पयशे लागना. येस सर. ती सकाळी च्या घेतात आनी घरा कडल्यान येतात, दनपारां जेवपाक परत घरा कडेन वयतात आनी सांजच्या परत तुमच्या कामाक येता. त्या ती 378 नॉट लेस. आनी हो आमी ठरयना. आतां 407 जालो खंय, चल आनीक वाडयलो डायरेक्टर. ओके, 407 रुपया जालो. उरलो विशय परत हांव सांगता. NOCचो विशय जो तुमी म्हणटा पळय न्ही, ही NOC खंय लागतली? ज्या जाग्यार डिस्प्युटेड लँड आसा थंयसर. तळें डिसिल्ट करपाक NOCची गरज ना. कम्युनिटी फार्मींग जर तुमी करतात, गांवांतलें शेत जें आहा पळय न्हू, ताजोय विशय घेया. अंडर कम्युनिटी फार्मींग दे कॅन डू द फेन्सिंग. घेवं येता काय ना? कम्युनिटी फार्मिंगाक फाल्यां सकाळी शेत रोवपाचें जरी जालें आसत जाल्यार तें सुद्दां करपाक आमी कितें प्रोजेक्टांत घालूं येता पळय न्ही तें एकदां फायनलायज करात. आनी ती मदत अशे जे प्रोजेक्ट आसत आतां बाय डिसिल्ट करपाक लागना तुमकां. ओके, तुमकां फाल्यां सकाळी जर आमी म्हणटा की अंडर वॉटर पाणी अडवा पाणी जिरवा ह्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत तुमकां जर ते बंद घालपाक जाय आसत, तेका NOCची गरज ना. कोणी आपल्या प्रॉपर्टीन सुद्दां जरी सांगता आसून यो घाल म्हणून आपल्या प्रॉपर्टीन, आपल्यो काजी आसा थंय फक्त जर पाणी अडवा मेरो मारपाच्यो आनी उदीक अडोवपाचें तेच्या कडेन, इट इज तेकाय बेनिफीट आसा आनी गांवाचें वॉटर लेवल वाडोवपा खातीरय आसा. लोकांक पटोवन दिवप गरजेचें आसा. तुमी तेका सांगपाक जाय की बाबा पाणी अडवा पाणी जिरवा हो प्रोजेक्टा खातीर आमी तुजी जमीन घेयना, आमी येवन थंयसर फक्त बंधारे घालता. जे जमनीन उदीक जिरता ते तुकाय फायदो जातलो आनी गांवाकूय फायदो जातलो. आनी एकदां घातले, तेजो फोटो मारलो, लायले, धाडलो काय प्रोजेक्ट जालो. तेजी जमीन तो फाल्यां सकाळी ते काजी लावपाक मेकळो, सगळें करूंक मेकळो. बघा, ह्या अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट हे आमी घेवपाची गरज आसा. प्लांटेशनाचेरय आजुनूय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी भर दिता. म्हाजें तर म्हणणें आहा डायरेक्टराक, हांवें आयज मुद्दामून म्हणजे ह्या कार्यक्रमाक येण्या फाटीं म्हजो उद्देश तोच आशिल्लो. आमी सगळ्या कडेन रोड सायड प्लांटेशन घेवपाक सुरवात केलां. आमी नॅशनल हायवे कंप्लीट करीत आयल्या. स्टेट हायवे आनी डिस्ट्रिक्ट हायवे इवन दो द विलेज रोड आमची घेवपाची तयारी आहा. तुमी जर हे जर घेतले हातात म्हणजे अंडर RDAच्या अंतर्गत झाडां तुमी हाडून दिवपाची आनी एक जर झाडां लावपाक म्हणजे एका दिसान बाबा कितली 31 झाडां लायली, लावपाक लेबराचो कॉस्ट हो RDAच्या वतीन पे करपाचो. दीस इज द प्रोजेक्ट कंप्लिटली. इन फ्युचर म्हाजें तर म्हणणें आहा की आमी रोड क्लिनींग सुरवात केल्लें आसा. तुमचे जर हेच लोक जर ह्याय कामान येवपा आसत जाल्यार तांकां 400 कित्याक ताका आतां आमी म्हाका दिसता थंयसर 800 काय कितें तरी पेमेंट करता ताका. आनी एवरीथींग इज मेकनायज. म्हणजे तुमी तांकां मोटिवेट करून कशा पद्दतीन कामाक हाडटले हें पळोवपाची गरज आसा. जाय जाल्यार भितर तुमी येवपा वचपाचो ट्रान्सपोर्ट मायनस करून तांकां कितें तो दिवं येता. बट हें मोटिवेट करीत जाल्यार गांवांतल्या लोकांक आमी हेंय काम जें आहा पळय खूब मोठ्या प्रमाणात दिवं येता. त्या ती प्लांटेशनाचेर भर दिया. आमी आत्तां आमच्या PWDच्या बरोबर मेळून गांवांतल्या किंवा डिस्ट्रिक्ट स्टेट हायवेक प्लांटेशन जें करपाक घेतलां तें करपाक सुरवात करात. म्हणजे वेगवेगळी ट्रेडिशनल ट्रीज म्हणजे आवळा आसतलो, बेडा आसतलो, कोडूनिंबू आसतलो, पिपळ आसतलो, ही झाडां जी आमी रोवपाक सुरवात केल्या ती झाडां रोड सायडींतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात लायल्या. ती झाडां लावपाकूय बी जर आमी नरेगाचे वर्कर घेतले तेंच्या मार्फत लायली जाल्यार इट इज पॉसिबल आहा. ती कशे प्रोजेक्ट धाडून तुमी सँक्शन करून घेवपाचे ती पळयात, जेणे करून आमकां कॉन्ट्रॅक्टर घेवचो पडोंक जायना. आमकां कॉन्ट्रॅक्टर घेत जाल्यार मागीर तो लेबरांक पेमेंट दिवच्या ऐवजी तो आपल्याकूच घेता. त्या ती तुमी जर अशा पद्दतीचें काम रेडी केलें म्हणजे मॅक्झिमम काम हे विदावट कॉन्ट्रॅक्टर कशें जावपाक शकता ह्या कामाचेर तुमी जर फोकस करीत जाल्यार गांवांतल्या लेबर सगळ्या लोकांक जे नरेगाच्या अंतर्गत रजिस्टर्ड आसा
ह्या सगळ्या जाणांक आमी काम खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाक शकतले. आमी जो शेवटी वुमन एम्पावरमेंट जे म्हणटा, महिलांक काम दिवपाक जाय, महिलांक सशक्त करपाक जाय आसत जाल्यार दादले कामाक येयना न्हू, नाय जाल्यार दादले मातशे कमीत कामाक येवपा खातीर ते ना येवं. जितकी बायलां येता त्या बायलांक सगळ्या जाणांक आमी कामाक घेवपाक जाय तितकी मोठ्या प्रमाणात. ते एखादो दुसरो लेबर घेवपाचो, ओके, बाकीच्या कामांक जे आहा पळय न्ही महिला मोठ्या प्रमाणात येवपाक शकता. सांग. नमस्कार सर. सर हांवें नांव सांग तुजें. म्हजें नांव गौरीश राणे सर. हांव विलेज पंचायत पर्ये GRS. सर हांवें कच्च्या प्रोटेक्शन वॉल BPL फॅमिली घेतलेले 2. सो दोनूय हांवें कंप्लीट केले सर. अमावंट तेजो 1,90,000 आसलो दोगांचो. सो फिनीश जाले त्यो. सेकंड थिंग सर हांवें ट्रेंचेसाचें काम घेतलेलें, डिजिंग ऑफ ट्रेंचीस एट पॉडाशेप. सो ते 5 फॅमिलीक आसले सर कळ्ळें. पर फॅमिलीक 200 आशिल्ले त्यो. अमावंट सर अरावंड 4 lakh आशिल्लो तेजो. व्हेरी गुड, काय हरकत ना. नेक्स्ट फाटल्यान लास्ट आहा पळय तें. सर हांव सेजल कवठणकर, पेडणे ब्लॉक, विरनोडा पंचायत सर. हांवें 2024-25 हांवें 25 सोकपीट मारलेले सर. तांकां लेबर पेमेंट जाला पूण मटिरियल पेमेंट सर तांकां आजून जावंक ना. आनी वेजीस पेमेंट टायमींग जायना म्हणून आमचे सर पेमेंट कामाक लोक येयना. हांवें ट्रेंचीस मारलेले 700 ट्रेंचीस मारलेले सर, तेंचे पेमेंट जाले. पूण डिसिल्टींग एक काम केलां सर हालीं जुनान, तेंचोय पेमेंट अजून जावंक ना सर. वेजीस पेमेंट आमचे टायमींग जायना म्हणून आमकां हांगासर प्रॉब्लेम जाता सर लेबर येवपा डायरेक्टर, कामाक. डिले कित्याक पेमेंट जाता पळय तें फायंड आउट कर आनी तो डिले पेमेंट फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय. तें म्हणटा तें बरोबर आहा. तुमकां प्रोजेक्टाचे पयशे पयलीं येणार रे, ना सर. मागीर येता. हय. बट तुमी प्रोजेक्ट केल्या उपरांत कितल्या दिसांनी येता? ऑनलायन येता पेमेंट सर. मटिरियल Online पेमेंट येता. जायना सर तेंचो. बरें आहा, काय हरकत ना. बसात सगळे जाण. तुमची डिफिकल्टी जी आहा पळय न्ही ती एखाद्या पेपरार बरयात, दोग तीग जाण मेळोन आज वेवस्थीत रित्या बरयात. प्रोजेक्टाच्या संदर्भांतल्यो आमच्यो ह्यो 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 डिफिकल्टीज आहात, ताजेर सोल्युशनूय तुमीच बरयात सकयल. हें केलें जाल्यार तें फास्ट ट्रॅक जावपाक शकता किंवा तेजेर बेगीन सोल्युशन येवपाक शकता. आनी तो पेपर डायरेक्टरा कडल्यान आनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरा कडल्यान म्हाका येतलो. हांव तेजेर सोल्युशन त्या खातीर सांगलें, सोल्युशनूय तुमीच सजेस्ट करात. कारण सगळ्याच्या पेक्षा चड बरें तुमकांच खबर आसूं शकता ताका सोल्युशन कितें तें. त्या ती सोल्युशनूय तुमीच बरयात आनी म्हाका धाडून दियात. हांव तें सोल्युशनूय बी फास्ट ट्रॅक करता. बट एक गजाल लक्षांत घेयात, हांवें त्या खातीर तुमकां सांगलें, तुमी सगळे जाण विकसीत ग्राम पंचायतीचो प्लॅन हो रेडी करपाक शकता. त्या खातीर आतां टार्गेट करात मार्च 2027 पर्यंत ह्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत म्हणजे एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, फिशीकल्चर आसतलें, डेरी फार्मींग आसतलें, WRD आसतलें, सिवेज आसतलो किंवा PWD आसतलें, हेच्या अंतर्गत आमी कामां कितें घेतले हाजो एक प्लॅन रेडी करात. ओके, ताजो प्रोजेक्ट रेडी करात. ताजो प्रोजेक्ट तांचे कडेन धाडून दियात आनी तो प्रोजेक्ट धाडल्या उपरांत हांव तेजो 15 दिसाच्या भितर रिव्यू घेता आनी कशा पद्दतीन जाता तितके बेगीन खंयचे प्रोजेक्ट ते सँक्शन करूं येता. ज्या जाग्यार निरी आनी सामकें गरजेचें आसा तें हांव परत सांगता तुमकां, जेचो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात पंचायत आनी पंचायतींतल्या लोकांक जावं शकता अशे प्रोजेक्ट कितें हें पयलीं आयडेंटिफाय करात. म्हणजे जेणे करून म्हाजें तर म्हणणें आसा की सगळ्यात बरो प्रोजेक्ट कोण करता पळय न्ही ताका प्रायज सुद्दां RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन दिवं येता की बऱ्या पद्दतीन ताका प्रायजूय दिवया RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन आनी ताचें अभिनंदनूय करुया. कारण बरें काम करता ताका प्रायज दिवपूय गरजेचें आसता. ओके, ताच्या खातीर आमकां ह्यो ज्यो आसा पळय न्ही आमी मॅक्झिमम परत हे जे ग्रामीण रोजगार कार्ड्स होल्डर कितले आहा पळय न्ही हाजेय सगळ्यां कडेन अपडेट आसूनी ताजोय डेटा आनी ताजो डेटा वापरून तो आजुनूय ताका कितें बेनिफीट दिवपाक शकता ताजो एक विचार आमी करता. तेजो सुरू आसा. पण ते खूब बऱ्या पद्दतीन तो डेटा वापरून तांकां डायरेक्ट बेनिफीट कितें दिवपाचो तोय हांव पळयतां. तिसरी गजाल जी आसा, हाजें वेवस्थीत रित्या प्लॅनिंग आनी एग्जिक्युशन जर तुमी केलें जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट म्हणजे फुडल्या जर एका म्हयन्या भितर आमी जर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक प्रोजेक्ट धाडले जाल्यार इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर ते सगळे प्रोजेक्ट हांव सँक्शन करून हाडपाक शकतलो. त्या खातीर मेजर प्रोजेक्ट तुमचे जे कितें आसा ते सगळे धाडून दियात, ते हांव हेका धाडपाकूय लायता. मॅक्झिमम तुमचो जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाचो हांव पळयतां. बट आमकां अशें दिसपाक जाय की हय आमी जो रिवॉल्युशनरी बदल
ग्रामपंचायतींतल्यान आमच्या ग्राम रोजगार सहाय्यक यांच्या मार्फत केलो आणि तो बेनिफीट जो आसा हो पंचायतीक आनी आपल्या पंचायतीक आनी लोकांक हो मेळपाक शकलो. आमी सातत्यात पळयता की आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही कॅम्पेन चलयता फाटल्या 5 वर्सांक आनी स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत आमच्या स्वयंपूर्ण मित्र सरपंच सेक्रेटरी किंवा तुमी मेळोन आपल्या पंचायतीन वेगवेगळे प्रोजेक्ट केल्या आनी खूब जाणांनी इतके बरे प्रोजेक्ट केल्या की आमी तेजे ऑलरेडी तेजे प्रिंटेड बुक्स आसा ताज्या सायटीचेर ते प्रोजेक्ट दिसता. पण आनिकूय बी खूब बरे प्रोजेक्ट जावपाक शकता. असो जर इनोवेटीव आनी लोकांक इनकम दिवपी प्रोजेक्ट जर आसत जाल्यार हांव परत एकदां सांगता, लोकांक डायरेक्टली बेनिफीट दिवपी प्रोजेक्ट फक्त आमी खंय तरी म्हणजे गटारां बांदली आनी हें केलो असो न्हू. तर तो लोकांक बेनिफीट कसो जावपाक शकता जाल्यार कितें तर फाल्यां सकाळीं जर आमी म्हटलें की एखादी तळी आमी डिसिल्ड केल्या उपरांत तेजो इरिगेशन सिस्टमाक खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग जालो, लोकांनी परत एकदां फार्मींग लावपाक सुरवात केलें. कम्युनिटी फार्मींग आमी हातांत घेतलें आनी जेणे करून त्या कम्युनिटी फार्मिंगाचो म्हणजे गांवांतले 30 जाण शेतकार हे परत एकदां शेत लावपाक लागले. ओके, एखाद्या कडेन फिशींग आसत जाल्यार ते फिशींग आमी परत तांकां एक्टिविटी सुरू करून दिली किंवा फिशींग कार्ड तांकां रजिस्टर्ड करून दिली आनी ताजो बेनिफिट्स तांकां खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकलो. फ्लोरिकल्चरच्या बाबतींत आमी आत्तां पळयता की रिसेंटली आमी जवळपास 1 लाखाच्या पेक्षा चड रोजाचे रोंपे हे लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करपाचें ठरयल्या, जेणे करून म्हणजे दसऱ्याक आनी दिवाळेक खूब मोठ्या प्रमाणांत रोजां ही आमकां आमच्याच मार्केटान हे शेतकरी हाडपाक शकतले. आयडेंटिफाय करात अमके शेतकरी आसा आमचे कडेन जे ते रोजां लावपाक सोदतले. ते जर केले आसत जाल्यार 3 म्हयन्या भितर ताका जे आहा पळय न्ही ताका डायरेक्ट मार्केट आमी दिवपाक शकतले. आतां आमी पळयता की फॉडर जो एनिमल्सा खातीर जाय पडीक आसलेल्या शेतात, सपोज आपल्या कडेन 2 लाख शेत पडीक आसा, त्या ओनराक कॉन्टॅक्ट करात आनी गांवांतल्यो जर 30 महिला ते रोवपाक जर तयार आसात, व्हडलें कांयच ना, एकदां मशीन घातलें आनी जस्ट जरी उडयलें आसत जाल्यारूय ते फॉडर हे 3 म्हयन्या भितर खूब बऱ्या पैकी उगवता आनी ते 8 रुपया काय कितें तरी किलो आमचे फार्मर्स येवन विकत व्हरता. परत तो इनकम तांकांच दिवपाचो. एक म्हणजे तुमी तांकां पयलीं दिसाक पगार दिवन तांच्यान काम करून घेतलें, कट करून फाल्यां सकाळीं व्हरतलो, तो इनकम तांकांच दिवपाचो. थोडीशी तकली तुमी लावपाक जाय, जेणे करून स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत आमी खूब बऱ्या पद्दतीन हें काम कशें करपाक शकतले हाजेर जर तुमी भर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता की आमी जें म्हणटा की विकसीत ग्रामपंचायत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या अंतर्गत हें काम जें फुडें वचपाक जाय तें आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन खूब बऱ्या पद्दतीन वचूं शकता. आयचो हो हाफ डे वर्कशॉप, ह्या वर्कशॉपांतल्यान तुमकां वेगवेगळ्यो गजाली RDA डिपार्टमेंटांतले बाकीचे सगळे तुमच्या कडेन सांगतले, उलयतले, बट तुमी इंटरॅक्शन करून विचारात. येयलो कार्यक्रम आयकलो आनी गेलो अशें जावपाक जायना. प्रत्येक ग्राम रोजगार सहाय्यक जो आहा पळय न्हू, हेणी आपल्याक एखादी गजाल जर कळूंक ना, इंटरॅक्शनाच्या माध्यमांतल्यान आतां हांवें कांयच सांगूंक ना पळय, तुमीच जे सांगले प्रोजेक्ट एकामेकाक ते दुसऱ्याच्या तकलेंतल्यान आयले की बाबा हो प्रोजेक्ट आपल्या ग्रामपंचायतीन करीत जाल्यार लोकांक तेजो खूब बरो फायदो जावपाक शकता. त्या ती इंटरॅक्शनानूय बी अशा पद्दतीन नवीन प्रोजेक्ट तुमच्या तकलेन येवपाक शकता, नवीन काम तुमी हाडपाक शकता. गोंय सरकार आनी भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आनी माननीय शिवराज सिंग चव्हाणजी जे आतां नवीन आमचे RDA मिनिस्टर आसा, इट इज ऑलवेज पॉझिटीव अबाउट द रुरल डेव्हलपमेंट आनी ग्रामीण विकास हाजेर भर दिता आसतना भारत सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात सहाय्य करपाचें थारायलां. तुमी अशा पद्दतीन जर मोख मुखार दवरून पंचायत सरपंचांनी जर इनिशिएटिव्ह घेतली, तुमी जर तांकां थोडेशें प्रोजेक्ट रेडी करपाक सहाय्य केलें जाल्यार म्हाका दिसता खूब बऱ्या पद्दतीन काम आमी फुडें व्हरपाक शकतले आनी जेका आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना साकार करपाक तुमचो सगळ्यांचो हातभार लागतलो. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.